पयलींचे आमी सीओक जाप विचारपाक गेले ताजें हें आमकां बक्षीस आसा आनी गोंयच्या लोकांक कळपाकूय बरें की हाजे फुडें असलेच प्रश्न जनतेचे घेवन वचप ना म्हणून. तूं जनतेचे प्रश्न घेवन गेल्यार तुका एरेस्ट जाता. कित्याक जनतेचे प्रश्न घेवन फुडें वचपा खातीरूच आमकां लोकांनी निवडून दिल्लो आसा आनी आज खंय तरी जनतेचो आवाज दामपाचो हो प्रश्न आसा आनी खंय तरी खंय दुखता खाज येता दुसरे कडेन असो हे प्रकार आसा. पूण जनतेचो आवाज दामपाक शकचे ना. हांव गव्हर्मेंट म्हणनासतना वास्कोचो लोकल MLA म्हणटा तो आमचो सगळ्यांचो आवाज दामपा करता. ताका मनांतल्यान दुखलां की आपल्याक कमी मतां कशी पडली ती आनी ताज्या खातीरूच हो आमच्या लोकांचेर सूड बुद्दीन हें करपाचो हो एक यत्न आसा. इवन पयर जो मोर्चा महिला मोर्चान तांचेर घेवन गेल्ले म्हाका त्या महिलांक विचारून दिसता तुमी इतल्यो महिला सपोज त्या हाका सपोर्ट करता जाल्यार तुमी खंय आशिल्ली जेन्ना सायली शेटगांवकाराचेर भुरग्याचो पांय उज्यान म्हणजे फुगेटी लायल्यो तातूंत जळ्ळो तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना ताजो गाडो उबारलो तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना कामाक्षी तेंडुलकराच्या घराचेर फातर मारले तेन्ना तुमी खंय आशिल्ली जेन्ना फातिमाचो गाडो उबारलो तेन्ना हाजें उत्तर कोणा कडेन ना. फक्त एक शो करपा खातीर फक्त लोकल MLAची आनी BJPची जी कार्यकर्ती आसा ती थंय वचून शो करता. हाजे फुडें जितले अत्याचार करतली तितलेच नेटान आमी बी फुडें सरतले. In fact, we had earlier registered an offence against Sri Daji Sarkar and others for forming an unlawful assembly and obstructing the chief officer while discharging her lawful duties as a public servant. The incident had taken place inside a cabin. Today, the accused persons were summoned for investigation by PSI Shivram House and are being formally arrested in this case. Further investigation is in progress.